देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळचो देव आसा. ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत हर एकल्या मनशाक कुळाक उजवाडीत आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. देवाक वाखाणया, देवाक दिनवास या परतून एक पावट देवान आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणून ताका दिनवासून म्हज्या नांवान दोगां तेका एकठांय जाता आनी थंय हांव आसा. देवाची उतरां सांगतात. मोगाच्या भाव भयणींच्या वेळार आमी दोगां तिगां एकठांय जाता आनी थंय देवाचें हाजीरपण आसा. देवाचें उतर सांगता म्हटल्यार थंय देवाचें हाजीरपण आसा. सो ह्या वेळार आमी देवाच्या हाजीरपणान आसा. सो त्या देवाक आमी ह्या वेळार वाखाणया, अन्य भाशेन ताची स्तुती करूया. ही नामा करामान तोरोमो केरा बाकी रबा तालाका अभी नामा कोरोमोन तेरे में शमा कराबाकी रबा तेला त्रिमा तारामा सीत्र लांदे. एका भुरग्यापासून तुका वाखाणया. एका भुरग्यापासून ह्या वेळार जी जॉईन आसन आनी फुडें पासून जी जॉईन जातली त्या जण एकल्या पासून मोगळा देवा तुका वाखाणटा. तुमच्या कुटुंबा पासून, भुरग्यां पासून, वावरा तू तुझ्या नांवान आनी आत्म्यान ब्लेस आसा. तू तुझ्या नांवान आनी आत्म्यान अभिषेकान दिल्ली भुरग्या. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हेब्रेवाचो 4th आणि 12 आमकां सांगता. हिब्रू चॅप्टर 4 verse 12. खरेच देवाचे उतर चिवे आणि गुणगुण ते दोन्ही वाटांनी पाजलेले तरवारीहून भितर रिगता. मनशाच्या जीवाचे आणि आत्म्याचे सांधे आणि मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत रिगूंक ताका शक्ती आसा. ते तांच्या काळजाचे अंतरीक आणि चितना पारखिता. आणि 13 आमकां सांगता. देवा मुखार लिपून उरता तसली रचना ना, पूण सगळे ताच्या दोळ्या मुखार विंगळे आणि उक्ते आणि ताका आमी आमच्या करण्यांचो हिशोब दिवंक जाय. पळय म्हज्या भाव भयणांनो, भागीन पावलो ह्या वेळार देवाच्या उतरा विशीं उलयता. हे देवाचे उतर मोगाच्या भाव भयणांनो जिवे आसा. हे उतराक आयज आतां हांव जे कितें उतर हांवें वाचला ते जिवे आसा. जीव आसा, श्वास आसा. जसो मनशा भितर जीव आसा तसोच ह्या उतरा भितर जीव आसा. आनी ते गुणवंत आसा म्हटल्यार त्या उतरांक गुण आसा. आनी ते दोनूय वाटांनी पाजाळलेली तलवार दोनूय वाटांनी. मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार हे उतर आमच्या जिवितान येता त्या वेळार आमच्या जिवितान जे थांबला, आमच्या जे कितें थांबला, सैतानान जे बांदला थांबला, डेड आसा ते परतून जिवे जाता. ज्या वेळार हे उतर आमच्या भितर येता, आमच्या भितर जी सिकनेस आसा, पिडा आसा, त्या उतरा वरवीं ते पिडेक बरेपण मेळटा. ते पिडेनसून आमी भायर सरता. आनी जर आमकां जर कितें आमच्या जिवितान अशी वायट शक्ती आहा, आमच्या भितर कितें म्हेळे आसा, वायट संवयी जावं आमच्या भितर पातक आसा जाल्यार हेच उतर जे दोनूय वाटांनी पाजळलेले तलवारी भाशेन ते ज्या वेळार आमच्या भितर येता त्या वेळार हे सगळे जे म्हेळे पातक वायट संवय आमच्या भितर लिकट करून उडयता. पळय देवाचें उतर कितें सांगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांधे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत रिगूंक ताका शक्ती आसा. देवाच्या उतराक रिगूंक शक्ती आसा. पळय म्हज्या भाव भयणांनो, जायते फावटी आमी जेन्ना आमच्या जिवितान पिडा येता, कश्ट येता आनी डॉक्टर म्हणटा आतां म्हजेर लागसून हें जावचें ना. आनी त्या वेळार ते डॉक्टर म्हणटा की तुमी तुमच्या देवा कडेन मागात. आनी ज्या वेळार हेच उतर आमी आमच्या जिवितान डिक्लेअर करता त्या वेळार थंय गुण येता, बरेपण येता. हे उतर जिवे आसा. हे उतर जिवे आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, ते उतर तुका आनी म्हाका वळखता, आमची काळजां पारखिता. आनी ताका लागून आमी देवा मुखार उक्ती आसा हे उतराक लागून. हे उतर खूब म्हत्वाचें.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देवा कारगा, देवा धन्यवाद, देवा स्तुती, देवा महिमा आमकां जैत मेळटा एकल्याच नांवान. आमेन. आनी तें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमेन. बायबल कित्याक म्हणटा? कित्याक तर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां जैत आसा. आमेन. पळय सजवण घेयात
बायबलान फिलिपकराच्या पत्रांत अशें बरयलेलें आसा, तो देव आसोन तो खालतो जालो. आमेन. तो देवाचो स्वभावाचो आसोन तो देवा भाशेन जागना, पूण तो मनशां भाशेन जालो. आमेन. पण तेजे खालतेपणान आयज संपूर्ण कायेन देव बाप तेचो मोग करता. आमेन. देव बाप तेचो मोग करता आनी देव बाप जेजू क्रिस्ताचो चड मोग करता. आमेन. चड मोग करता सजवण. आनी बायबल सांगता तेणी सगळी ॲथॉरिटी, आमेन, सगळी ॲथॉरिटी आपल्या पुताक दिल्या. आपल्या पुताक दिल्या सगळी ॲथॉरिटी. सजवण घेयात जिवितान बायबल म्हणटा कितें तर हर एका मनशाक ज्या वेळार देवाक सजवता वा देवाक आमी बसता त्या वेळार सगळ्यान म्हत्वाची आसा आमी तेचे थंय सदांच रावचे. आमेन. सदांच रावचे. पळयात आयज जर आमी पळयता जाल्यार देवाच्या उतरान आमकां सजमता ही सगळी ॲथॉरिटी जेजू क्रिस्ताक देवान दिल्या. आमेन. सगळी ॲथॉरिटी. आमेन. बायबल सांगता हर एक रचना तेका नमस्कार करता. आमेन. आणि हर एक रचना त्याच्या सामकार मान बागयता. आमेन. खूप महत्वाचे आसा तुम्ही कोणा मुखार नमस्कार करतात ती वा कोणा मुखार तुम्ही दंडवत घालतात ती. आमेन. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा एकाच नांवान सुटका आसा, एकाच नांवान सामर्थ्य आसा, एकाच नांवान पदवी आसा आनी तें नांव म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त आसा. आमेन. त्या नांवान आमकां जाय ते करूंक येता. आमच्या जिवितान जाय ते करूंक येता. जाय ते करूंक येता कित्याक त्या नांवान शक्ती आसा. आमेन. त्या नांवान शक्ती आसा. हालेलुया. त्या नांवान शक्ती आसा. पण आमी जे वेळार Acts chapter 4 काडटा, धर्मयुद्धांचो इतिहास काडटा, 4थो अवेसोर काडटा आनी 4थो अवेसोर जे वेळार आमी काडटा आनी 12व्या लायनीन आमी वयता ती बायबल क्लियर म्हणटा आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडवून मेळोंक शकना. आमेन. सोडवून मेळोंक शकनाच ना. कोणाच्याच वरवीं ना. खंयच्याच संवसारांतल्या मनशा वरवीं, संतान वरवीं आनी खंय वरवीं सोडवून मेळोंक शकना. कित्याक सोडवून मेळोंक शकता तसलें एकूच नांव देव बापान दिला आनी तें नांव जेजू ख्रिस्त. आमेन. बायबल क्लियर म्हणटा धर्मयुद्धांचो इतिहास चॅप्टर 4 वर्स 12 आनी दुसऱ्या कोणाच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबाता देवान खंयच्या मनशाक. आमेन. सो आमी आमच्या जिवितान सजमोंक जाय. आमकां सुटका आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमकां हर एका वेळार नवे जिवितान भितर चलोवचो अधिकार आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमकां हर एका वेळार विजयी जावचो आसा जेजू क्रिस्ताच्याच नांवान. आमेन. आनी दुसरे कोणाचेंच नांव आमकां यूज करूंक जायना ना आनी यूज जावचें पासून ना. आमेन. हे अशा भाशेन आसा तूं तूं तुजे लागीं लॉकरान पयशे आसात पूण जर तुवें परफेक्ट पासवर्ड जर घालूंक ना तर लॉकर ओपन जावचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परफेक्ट. जर तुका लॉकर ओपन जावंक जाय जाल्यार तुका तोच पासवर्ड घालूचो लागता. दुसरो पासवर्ड तुका घालूंक जायना. दुसरो पासवर्ड तुका घालूंक जायना. तशेंच सर्गीच्या नांवा वरवीं सर्गीच्या राज्यान प्रवेश ना. आमेन. कित्याक प्रवेश ना? लास्ट टायम हांवें तुमकां सांगलें कित्याक प्रवेश ना. कित्याक खंयचो मनीस आपले रगात घेवन देव बापा लागीं वचोंक ना. एकलोच जो जेजू ख्रिस्त आसलो तो देव बापा लागीं गेला आपल्या रगात. आमेन.
तो म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. हालेलुया. एब्रिव्ही चॅप्टर क्लियर म्हणटा तुका हो आनी बोलीन संतोष मानूंक ना, देखून हांव येता कवळेच्या पुस्तकार म्हजे विशीं बरयलेलें आसा ते पुरे करून बापा हांव राजी आसा. Praise the Lord. Hallelujah. सो पळय सजमोन घेयात आनी कोणाच वरवीं आमकां सोडून आसचीच ना, खंयची आसना. पळयात तुमी चेक करात, टायम घेयात 10 वर्सां लायात, 5 वर्सां लायात, 20 वर्सां लायात, तुम्ही सर्च करात, कितके सर्च करात, सोडवून फकत एकाच्याच नावान आसा. आमेन. की फकत एकूच जावन आसा, जीसस क्रायस्ट. जीसस क्रायस्ट. त्याच नावान तुमकां सोडवून आसा, त्याच नावान तुमकां सुटका आसा, आनी खंयच्याच नावान तुमकां सुटका ना आसा. आमेन. खंयच्याच नावान सुटका ना. कित्याक आनी दुसरें नांव पवित्र पुस्तक सांगता देवान ह्या संवसारान दिवकूच ना. जर सर्गार येवंक जाय तर तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवींच येवचें पडटलें, आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं नांवाचे वरवीं तुमकां संवसारान येवंक शकना. कोणाच नांवा वरवीं येवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाच नांवा वरवीं येवंक शकना. सजमोन घ्या, देवाची जिवीत सोबीत आसा. ओके, देवाची जिवीत सोबीत आसा, आनी ते सोबीत जिवितान आमी एक पावल आमकां सजमालें, आमकां सर्गार वचोचो मार्ग कोण जावन आसा, आनी तेका जर तुमी धरल्यात जाल्यार हांव तुमकां 100% सांगता तुमचें जिवीत बदलतलें. आमेन. कित्याक तुमकां जिवीत गावता. आमेन. पळय आज आमी हें नांव यूज करता, तें नांव यूज करता, दुसरी नांवां यूज करता, जावचीच ना. तुमकां दिसता ती नांवां यूज जावन म्हूण जावचीच ना. सर्गीचे राज उक्ते जाला एकाच नांवान, जेजू क्रिस्त. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सर्गीचे राज एकाच नांवान उक्ते जाता, जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू क्रिस्तान म्हटलें हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत, हांव दार. आमेन. आय एम द डोर, आय एम द लायट. आमेन. हांव एक उजवाड आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हणटा, आनी दुसरो खंयचोच वाट ना बाबा. आमेन. सजमोन घ्या. वेगवेगळे तुम्ही करात, वेगवेगळ्यो परंपरा करात, वेगवेगळे रिलीजन धर्म पाळात ना, सोडवून तुका फकत जेजू ख्रिस्ताच्याच नांवान आसा. ग्लोरी. आमेन. ग्लोरी 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 ग्लोरी. एकाच नांवान आसा. आमेन. आनी तें नांव विशेष आसा. आमेन. तें नांव आमी यूज करता. दर एकल्याक कित्याक तें नांव विशेष आसा. हालेलुया. प्रेज. थँक यू जीसस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरां पासत तुजी उतरां साशणीक जिविताची, जेका सजमाता तो आपलं जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता, आनी त्या झाडाची फळां सदा सदा. आमेन. गॉड ब्लेस.